नावेली आणि फातोड्डेच्या शेल्टर हाऊसात कामगारांक घेऊन येवपी वाहनांचेर पुलिसांनी केस फायल केल्या। मुळात दक्षिणेतल्या स्थलांतरीत कामगारांकच दवरपा खातीर शेल्टर हाऊसां कमी पडटात। अशें आसतना जर उत्तर गोंयच्यान गाडयांनी भरून कामगारांक हाडून फातोड्डेच्या स्टेडियमान हाडून सोडटा आसतीत जाल्यार त्यांच्या धन्यांचेर वा कंत्राटदारांचेर खर कारवाय करात। मडगांवची समाज वावुरपी आवडा वेगशान मागला। लॉकडावना उपरांत गोंयांतल्या स्थलांतरीत कामगारांनी आपापल्या गांवांची वाट धरली, पूण दक्षिणेंतल्या शेल्टर हाऊसांनी हजारांनी कामगार अजून अडकून पडल्यात। आता जाल्यार उत्तरेंतल्या कामगारांक गाडयांनी भरून हाडून दक्षिणेंतल्या शेल्टर हाऊसांनी दवरपाक लागल्यात। ह्याच कामगारांची मजतीक धावून तांच्या पोटापाणयेची वेवस्था करपी समाज वावुरप्यां मदली आवडा विहेगश एक। पूण कोरोनाचो धोको वाडूंक लागिल्ल्यान कामगारांक हाडून दवरपी तांच्या धन्यांचेर आनी कंत्राटदारांचेर खर कारवाय जावची अशें तिकाय दिसता। पळयात तिचें म्हणणें। म्हजी टोटल सिंपथी लेबरांक आसा, तरी आसतना म्हाका दिसता जे वेळाचेर आमचे सरकारान तांची सोय केली आनी जांकां तांकां धाडपा जाय जे डिजर्वींग आशिल्ले तांकां आमचे नावेली स्टेडियमाचेर दवरून तशेंच फातोड्डा स्टेडियमान दवरून गाडी तांकां दिवन तांकां जेवण वगैरे दिवन तांकां धाडले। आतां हे लेबर जे एम्प्लॉयर्स आनी कन्स्ट्रक्शन लेबर किंवा खंय तरी कोणा कडेन कामां आशिल्लीं, बोटीचेर बी कामां बोटीचेर आशिल्ले, तांची कर्तव्य आसा जाणी तांकां एम्प्लॉय केल्ले तांकां पावोवपाची। हो एक बोज जावपा जायना सरकाराचेर किंवा लोकांचेर, कित्याक ऑलरेडी 2000 लेबर आसा थंय, ऑलमोस्ट 2000, आनी त्या भायर ते नॉर्थांतल्यान हांगा धाडटात। नॉर्थाक शेल्टर होम कित्याक उगडूना? एम्प्लॉयर्स तांकां दवरिले ते फाटीं, कांय तेंचे रेकॉर्ड ना कितें आसा म्हणून गोंयान, तांचेर कडक एक्शन जावपा जाय। किंवा ते खंयच्यान आयल्या, नॉर्थाच्यान आयले ते, जर ते गोंयच्या भायल्यानूय बी आयले जाल्यार कांय खबर ना, कोण सांगतलो? पुलिसांनी तांचेर कडक एक्शन घेवचें, कोणाचे एम्प्लॉयरांचे आनी जांकां हाडून पावयत तांचे। जाणी तांकां इतलो तेंप फाटीं दवरला, तांचे ट्रेनी चुकल्यो तांकां, अशें म्हणटात की थोड्यो ट्रेनी एमटी गेल्या म्हणून त्यो कमी करच्यो पडल्यो म्हणून, जाल्यार हें सगळें सारकें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावचें। ओगीच न्ही आमची कलेक्टराक क्रिटिसायज करप, एसपी क्रिटिसायज करप, इट्स नॉट करेक्ट। सध्या फातोड्डा स्टेडियमातच 2000 सुमार कामगारांक दवरल्यात। थंय आनी कामगारांक दवरप शक्य ना, तरीकय कांय कंत्राटदार आनी कामगारांचे धनीच कामगारांक गाडयांनी भरून हाडून शेल्टर हाऊसान सोडूंक लागिल्ल्याचे नजरेक आयल्या उपरांत फातोड्डे पुलिसांनी कारवायेक सुरवात केली। ते विशीं गोवा 365 कडेन उलयलो पुलीस निरीक्षक कपिल नायक। पळयात। सद्याक फातोड्डा स्टेडियमाचेर शेल्टर होमाक कमीत कमी एक 2000 लोक आसात। तातूंत ते डिफरंट स्टेट्साचे आसात, वेस्ट बेंगाल, झारखंड, ओरिसा, बिहार हांची चड आसात। आनी आमी थंय आमचो स्टाफ डिप्लॉय केल्लो आसा। आमचे एक ऑफिसर आनी एक 10 कॉन्स्टेबल्स ते आमी 24 hours डिप्लॉय केल्ले आसात टू एवॉइड एनी लॉ एंड ऑर्डर अनवर्ड इन्सिडंट। म्हणजे एकच विनंती आसा, पूण जे पळय ओनर्स पळय कोण आसात तांणी आपल्या मायग्रंट्सांक स्वताची तांकां तिकीट काडून ट्रेनीर बसोवन धाडचे आनी हांगा शेल्टर होमाक हाडपाचें मातशें कमी करचें, कित्याक शेल्टर होम ऑलरेडी 2000 थंय भरिल्ले आसात। सो कोणाच्यान जाता जायना तांकां शेल्टर होम आसाच, पूण कोणाच्यान पळय एफर्ट जाता तांणी आपल्या मायग्रंटांक ट्रेनीचेर तिकीट काडून धाडून दिवचें। सद्याक आमी सगळ्यो टोटल अंडर सेक्शन 188 24 केसीस बूक केल्ले आहात लॉकडावन स्टार्ट जाले तेन्नाच्यान, आनी 36 पर्सन्स अरेस्टेड, 15 व्हेकल्स अरेस्ट केल्ले आसात। आनी हे जे पळय मायग्रंट्स लेबरां हाडून सोडटात जे ओनर्स, तांच्यो सद्याक आमी 5 केसीस रजिस्टर केल्ले आसात। 6 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसात ह्या केसीन, जे कोण पळय मायग्रंट्स लेबर्सां स्टेडियमा भायर हाडून सोडटाले तांकां फॉर डिजोबिंग द ऑर्डर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट फॉर डेझर्टिंग द मायग्रंट्स आउटसायड द स्टेडियम। आतां आमी फुडें आमचे हे चालूच दवरतले की कोण पळय तांच्या लेबरांक स्टेडियमाच्या भायर सोडून सोडटा, वी वील टेक एक्शन अगेन्स्ट देम। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत।